कला अकादमीचेर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग आणि हेर कामां बाबत जाल्या तश्यो घडणुको कला अकादमीत घडल्या। कार्यक्रम चालू असताना एसी व्हेंटांतल्यान उदकाच्यो पावळ्यो पावसांत फॉल सिलींग पडलें। कलाकार सांगता ते प्रमाण स्टेजीवेले लायटी पड्डे आणि एकॉस्टिक बऱ्या दर्जाचे ना। ह्या सगळ्यांचो आरोप आणि राजकीय विरोधक मंत्री गोविंद गावडेक जबाबदार धरतात। मात फाटल्या विधानसभेत एका प्रश्नाक जाप दितना दिल्ले डॉक्युमेंट वेगळेंच सांगता। कला संस्कृती खात्यान कला अकादमीच्या कामाचो स्कोप ऑफ वर्क पळोवन एक्सपर्ट सुचोवचो म्हूण PWD लेटर केल्लें। ताचेर PWDचे कला आणि संस्कृती खात्याक 5 मार्च 2021 ह्या दिसा केल्लें हे लेटर। ते म्हणटा कला अकादमी भशेन मुंबई गोवा भवनाचे काम टेक्टोन बिल्डकॉनान केला आणि ते समाधानकारक आसा। टेक्टोन बिल्डकॉन हो गोंय PWDच्या क्लास 1A कॉन्ट्रॅक्टर म्हूण रजिस्टर आसा म्हूण PWDन कला आणि सांस्कृतीक खात्याक सांगलें। ते उपरांत कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन कला अकादमीचे काम टेक्टोन बिल्डकॉनाक नॉमिनेशन तत्वाचेर दिवचे म्हूण 15 मार्च 2021 ह्या दिसा घेतिल्ल्या कॅबिनेटा मुखार हाडिल्लें। कॅबिनेटान ते पास केलां। ते उपरांत 12 एप्रिल 2021 PWDन टेक्टोन बिल्डकॉनाक लेटर करून नॉमिनेशन तत्वाचेर काम करपाचो निर्णय जाला ते कळयला। ते उपरांत तांकां वर्क ऑर्डर दिवन कामां सुरू केलीं। कला अकादमीचेर नॉमिनेशन तत्वाचेर काम करपाचो निर्णय मंत्री गोविंद गावडेन कॅबिनेटांतल्यान पास करून हाडलो हे खरें, मात ह्या कामाक खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर बरो पडटलो हे PWDन सुचयिल्लें। त्याच बरोबर पुराय काम PWDच्या निरीक्षणा सकयल जालें हे डॉक्युमेंटांतल्यान स्पश्ट जाता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।